कोरोनाक मात करपाक संजिवनी म्हणल्यार वॅक्सिनेशन. पण दिसून येता की हे वॅक्सिनेशन जे सगळ्या गोंयकारांक सरकारान दिवपा जाय तातूंत खंय तरी कमी पडटा. सरकाराक कितलो स्टॉक आसा वॅक्सिन दिवपाक आनी कितलो तेंप लागतलो गोंयकारांक हे सगळें वॅक्सिनेशन करपाक हाजो सरकारान अजून पर्यंत वायट पेपर दिवना. तशेंच जो गोंधळ जाता हेल्थ सेंटराक वॅक्सिनेशन करपा खातीर फाटीं सरकारान आपले बीजेपी तर्फे तिलक उत्सव म्हणून जो मनयलो तातूंत फक्त आमची पॉलिटिकल मायलेज घेवपाचो फक्त हेतू आसलो, लोकांक वॅक्सिन करपाचो नाशिल्लो दिसून आयलें. जे 1 मेच्यान 18 ते 45 वयोगट आसा तांकां वॅक्सिनेशन करपाक आसलें ते सरकारान फुडें धुकल्लें. प्रमोद सावंत सरकारा कडेन ते स्टॉक्स ना वॅक्सिनेशनचे आनी तारीख ताणें अजून पर्यंत सांगूं ना की बाबा 18 ते 45 ते एज ग्रूप आसा तांकां केन्ना सुरू जातलें. आज मुद्दम म्हाका सरकाराक विचारपाक जाय, जे वॅक्सिनेशन आसा सरकाराची एक अट आसा की ताणें आरोग्य सेतू ॲप किंवा कोवॅक्सिन जो ॲप आसा थंय रजिस्टर करपाक जाय. म्हाका सरकाराक मुद्दम याद करून दिवपाक जाय की सरकारा कडेन सगळो गोंयकार जो रजिस्टर्ड जाल्लो आसा तो डेटा आसा. मुद्दामून उल्लेख करपाक जाय, जेन्ना गोवा इलेक्ट्रॉनिक्स चेअरमॅनचो दत्तप्रसाद नायक आशिल्लो ताणें फुडाकार घेवन जो DDSSY स्कीम आसली ताच्या अंतर्गत सगळ्या गोंयकारांचें रजिस्ट्रेशन थंय जालां. आजुनूय लोकांक ते DDSYचे रिन्युअल करपाचेर SMS येता. तेन्ना सरकारा कडेन सगळो डेटाबेस आसा, फक्त ताणें यूज तो करपाचो गरज आसा. आमकां मुद्दामून सुचोवणी करपाक जाय मुखेलमंत्रीक की हो डेटाबेस तुमचे कडेन गोवा हेल्थ सर्विसीस कडेन आसा, डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीस. तशेंच सेम डेटा गोवा इलेक्ट्रॉनिक्स कडेन आसा, हो तुमी यूज कित्याक करना? लोकांक आनी गोंयकारांक तुमी परत त्रास कित्याक दिता रजिस्ट्रेशन करपाक? तुमकां खबर आसतलें गांव वाठारांनी रेंजाचो कितलो प्रॉब्लम आसा. हे जे ॲप आसा कोवॅक्सिन ॲप तशेंच आरोग्य सेतू ॲप हे क्रॅश जाल्ले आसा, लोड सांबाळपाक नाका ह्या ॲपाक त्या. तेन्ना जो ऑलरेडी तुमचे कडेन डेटाबेस आसा ताच्या अंतर्गत लोकांक तुमी SMS धाडा. एक कॅटेगरी फिक्स काय वयोगटाची, तांकां अमके टायमार अमके दिसाक येवनी, हे तुमचे सगळे डेटा आसा, हो यूज तुमी कित्याक करना? आतां इतली गर्दी दिसता हेल्थ सेंटराचेर वॅक्सिनेशन घेवपाक. भंय दिसता लोकांक थंय वॅक्सिनेशन सेंटरार वचपाक कोणाकूय कोवीड जायत म्हणून. कित्याक खुबशे सेंटरार तुमचे एका सायडीक कोवीड टेस्ट जाता, दुसरे कडेन वॅक्सिनेशन स्टार्ट केलां तुमी. तेन्ना म्हाका मुद्दम रिक्वेस्ट करपाक जाय सरकाराक, सजेशन दिवपाक जाय सरकाराक की हो जो DDSY ॲप तुमचे कडेन आसा ताच्या अंतर्गत तुमचें रजिस्ट्रेशन जालां, हो यूज करा. आनी जे लोकांक तुमी आपोवन जाय लोकांकूय बरी सुविधा जातली. हे तुमचे बाकीचे स्कीम ज्यो आशिल्ल्यो, लाडली लक्ष्मी म्हणा किंवा LED स्कीम तुमी डिस्ट्रिब्यूट केल्ले किंवा गृह आधार, हातूंत तुमकां कार्डरचो यूज करून काय फायदो जावपाक ना. ताका टॅक्निकल एक्सपर्टीज जाय. जो इंजेक्शन दितलो ती नर्स दितली ट्रेन जाल्ली, BJP कार्डर दिवचो ना. तेन्ना ह्या वेळ अशी आसा तुमी सगळे पॉलिटिकल पार्टींक इन्वॉल्व करपाक जाय. यू नीड टू रायज अबाव पार्टी लायन्स. सगळे 40 MLA आसा तांकां कॉन्फिडन्सान घ्या आनी हे कॅम्प जे आसा ते गांवांनी पावुनी. जेन्ना DDSS स्कीम तुमी रजिस्टर्ड केल्ले तेन्ना देवळांनी कॅम्प जाल्ले, चर्च हॉलांनी कॅम्प जाल्ले. अशेंच कॅम्प आतां करपाची गरज आसा वॅक्सिनेशन करपाक. कित्याक सगळे मेडिकल एडवायस घेवन एकूच संजीवनी जी आसा ती आतां वॅक्सिनेशन कोरोनाचेर मात करपाक. तेन्ना बेगींतल्या बेगीन आनी जाता इतले चड लोकांक वॅक्सिनेशन दिवपाची आतां एकदम गरज आसा. सरकारान तशेंच 18 वर्सां वयर जे भुरगे आसा, तरणाटे आसा, 18 to 45 एज ग्रूप, हांकां वॅक्सिनेशन केन्ना स्टार्ट जातलें हें सांगपाक जाय. म्हाका मुद्देम उल्लेख करपाक जाय, आज आयच्यान दिल्ली 18 वर्सां वयर जे आसा भुरगे तरणाटे तांचें वॅक्सिनेशन स्टार्ट जाल्लें आसा. तेन्ना आमचो हांगा भाजप सरकार, सेंटराकूय भाजप सरकार आसा. प्रमोद सावंतान आपले चीफ मिनिस्टर आसा हे असट करचें आनी BJP सेंट्रल गव्हर्मेंटान वॅक्सिनेशन जो गोंयांत कमी पडटा तो मागोवन घेवचो आनी बेगींतल्या बेगीन गोंयचे सगळे 18 वर्सां वयर जे भुरगे आसा तांकां वॅक्सिनेशन ड्रायव्ह सुरू करपाची ही म्हजी मागणी आसा सरकारा कडेन.